कदंबा महामंडळाच्या ताफ्यात जुलै मेरेन आणीक 47 इलेक्ट्रिक बशी येतल्यो अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास सोयकारांनी दिल्या। कदंबाच्यो बशी पुराय गोंयभर चलतात अशें आसले तरी कांय गांवगिऱ्या वाठारांनी कदंबा बसींची सेवा उणी पडिल्ल्यान कदंबा महामंडळान आनीक बसी घेवपाचो निर्णय घेतला अशें तुयेकार सांगता। कदंबाच्यो गोंयभर एकूण 592 बसी चलतात अशें आसलें तरी गोंयच्या कांय वाठारांनी कदंबाची सेवा वाडोवपाक जाय। रस्त्यावेल्या येरादारीचो ताण कमी करपा खातीर पुराय गोंयांत भौशीक वाहतूक वाडोवप गरजेचें जालां। कांय वाठारांनी कदंबाची सेवा पावना, ताका लागून कदंबाक आनीक 300 बसींची गरज आसा। फायद्याचो विचार करिनासतना कदंबा पुराय गोंयभर लोकांक सेवा दिता। ज्या ज्या वाठारांनी कदंबाची सेवा कमी पडटा त्या सगळ्या वाठारांनी 2027 मेरेन बसी उपलब्ध करून दिवपाचो कदंबाचो विचार आशिल्ल्याचें उल्हास तुयेकार सांगता। आमच्यो KTC ज्यो डिझल बसी आहा त्यो जवळ जवळ 451 बसी आसा आमच्यो, आनी आमच्यो 93 इलेक्ट्रीक बसी आसा। त्याच भायर आमकां स्मार्ट सिटी अंडर 48 बसी इलेक्ट्रीक मेळिल्ले कडेन। सो टोटल आमचे कडेन आतां स्ट्रेंथ आहा 592 इलेक्ट्रीक आनी डिझल धरून। त्याच भायर आमकां थोड्यो आमच्यो 47 सुमार बसी इलेक्ट्रीक येवपाच्यो आहा, ते जुलै पर्यंत येतल्यो। तशेंच आमकां सरकारान ओल्ड गोवा जेन्ना सायबाची फेस आसलेले तेन्ना आमकां बांदलेल्यो बसी 30 आमकां दिल्ल्यो, आनी त्या प्रमाणे आमकां आनीक 50 बसी आमकां सरकारान घेवन दिल्ल्यो, तेजी बॉडी बांदपाक दिली। आनी तितूंतली आमकां 27 बसी सगल्यो बॉडी बांदून आमच्यो आमकां दिल्ले कडेन आसा, आनी उरलेल्यो ज्यो 23 बसी आहा त्यो आमकां फुडल्या एक म्हयन्या भितर मेळटल्यो। सो आमचे खुबशे अशे इंटरस्टेट रूट्स आसा ते आमचे बसी पोरण्यो जाल्ल्या कारणान आमी खुबश्यो बंद आसलेल्यो, ते ह्यो आतां आमच्यो जे 50 बसी तितूंतले आमी आतां त्या रुटाचेर आमी घालतले, जे आमचे प्रॉफिटेबल रूट आसा। दुसरें म्हटल्यार आमकां जवळ जवळ आमचे 420 सुमार आमचे रूट गोंयचे, जे पेडण्याच्या पतान ते आमच्या काणकोण पर्यंत आमी गोंयभर आमी चलयता हे रूट 420। आनी त्याच प्रमाणे आमच्यो 86 ह्यो बसी आमच्यो स्कुलां खातीर चलता, अशें म्हणून आमचे 506 बसी। त्याच प्रमाणे आमकां आनी 300 बसी आमकां डिमांड आसा, म्हणजे खुबश्या जाग्यांचेर बसी जाय आमकां, त्या प्रमाणे आमकां त्यो सरकारा कडेन आमी सगळे दिल्ले कडेन आहा। आनी सरकार आमकां वेळोवेळी मदत करता, जावं आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिन्हो, जावं आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर CM आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, यांच्यांनी आमकां वेळोवेळी मदत करता। आमचे जवळ जवळ 2000 स्टाफ आसा, आनी आमकां कंडक्टर जावं ड्रायव्हर हे वेळोवेळी आमकां घेवचे पडटा, आनी आमकां प्रत्येक फावटी सरकार आमकां मदत करता। आनी सरकारा कडेन आमी डिमांड केल्ले कडेन आसा। आनी त्याच प्रमाणे आमी आतां जाल्ले विधानसभेत आमी जवळ जवळ आमचे आतां 2027 सालान आमची 200 बसी आनी स्क्रॅप जावपाच्यो आहा। त्या खातीर आमकां सरकारा कडेन आमी विनंती केल्या की आमकां ज्यो 200 बसी जर एकदम स्क्रॅप जाल्यो जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लेम जातले, तेन्ना आमकां थोडे बशी अशें दिवन आमचे ती गॅप आसा ते आमकां भरपा खातीर आमकां हेल्प करची म्हणून। आमचो सरकाराच्या हेज्या प्रमाणे मदतीन आमी सरकार आमचे कदंबा आमचे चलता। आमी प्रॉफीट लॉस हें पळयनासतना खुबश्या जाग्यांचेर आमच्यो बशी ह्यो तुमी पळयल्यो आसतल्यो की मदल्या टायमार खाली आसता, 4 पॅसेंजर 5 पॅसेंजर, तरी आसतना आमी लोकांची सेवा दिता। लोकांक सेवा दिवपा खातीर कदंबा सुरू जाल्ले कडेन आसा, आनी गेली कितलींशीं वर्सां कदंबा एक गोंयभर सेवा दिता। केन्ना केन्ना आमी खुबश्या जाग्यांचेर आमच्यो बशी कमी आसल्या कारणान आमी लोकांक सेवा दिवपाक शकना, ताका खुबशे वेरियस कारणां आसता। पूण आमचो प्रयत्न आसा की सरकाराच्या माध्यमातून जाता तितले लोकांक आमी सेवा दिवपाचो प्रयत्न करतात। गोमंतक TV खातीर